सगल्यांक तुमकां एक खुशाल बोरीत फातिमा सायबिणीच्या फेस्ताची परब आवडेता. हे देखावे तुमचे मुखार दवरल्यात वर्ल्ड अपॉस्टोलेट ऑफ फातिमा पोंडा पॅरिश युनिटाचे संस्थेन. तर भावा भयणीनो, 1917 ह्या वर्सा मायाचे 13 तारखेर सायबीण माय पोर्तुगालच्या फातिमा शारांत तेग भुरग्यांक लुसिया, फ्रांसिस्को आनी जासिंताक 6 फावटी दिश्टी पडली आनी तांकां सायबीण मायन खेरीत आज्ञा दिल्ल्यो, त्यो म्हणल्यार सदांच तेर्स करूंक, पातक्यांची नवसोरनेक बलिदान भेटूंक आनी तिच्या कोतावीन काळजाक मागणे करूंक. तर तिणें आख्या मनशाकुलाक देवासोरशी वळोंक, पातकांचें बोगसोणें मागूंक आनी संवसारांत शांती स्थापूंक उलो केल्लो. उपरांत 1925 वर्सा डिसेंबराचे 10 सायबीण माय बालका जेजूक घेवन लुसियाक परत दिश्टी पडली. दोरोत्यान माद्रीच्या कोवेतांत पोंतेवेदारा, स्पेन ह्या देशांत. बालोक जेजू पयलो उलयलो, तुमच्या आवयच्या काळजाक दोयालाय दाखोयात. मनीस कुलाच्या पातका वरवीं तिच्या काळजाक कांट्याचे बाले तोपत आसात, ते काडून उडोवंक आनी ताचे पासत फारीकपण दिवंक कोणूच फुडें सरनात. सायबीण मायन म्हणलें, मोचे दुवे पळे, कांट्याचे बाले तोपोन घायाळ जाल्ल्या मोच्या काळजाक जे तोपल्यात
मनीसकुळाच्या अनुपकारा आनी देवनिंदेच्या पातकाक लागून तूं तोरी म्हाका बुजवण दी आनी सांग सोगल्यांक की हांव तांचे मोन्नाचे गोडे तांकां साल्वोसांव दिवची कृपा वारोयतली म्हूण चोरी तांणी 5 पयल्या सोनवाराचें देवोसांव करीत जाल्यार आनी तें देवोसांव अशें करचें 2 पयल्या सोनवाराक पयलें कुमसार जावचें आनी जेजूक कोमन्यावांत घेवचो दुसरें तेरसाचे 5 गूट नियाळचे तिसरें म्हाका सांगात करचो 15 मिनट तेरसाच्या गुटांचेर नियाळ करून आनी चवथें म्हाका गावे घातल्यात तांच्या फारीकपणाच्या मोनान हें सोगलें शेगीत 5 म्हयने 2 पयल्या सोनवाराक करचें 5 सोनवार कित्याक 9 7 वो 9 लुसियान जेन्ना हो प्रश्न जेजूक विचारलो तेन्ना तिका हो जबाब मेळ्ळो 5 तोरेची पातकां सायबीण मायच्या कोतावीन काळजाचेर आड आदारतात. पयले देवनिंदा तिच्या निश्कोलोंक गोड संभोवाचेर दुसरे देवनिंदा तिच्या आकवारपणाचेर तिसरे देवनिंदा ती देवाची माता ह्या स्वताचेर चौथे देवनिंदा पातक जी कोण उक्तेपणीन भुरग्याच्या काळजात लेगून कोताबीण सायबीण मायेचेर आड शिकोण घालतात. 5वे देवनिंदा जेन्ना तिच्या पवित्र चित्राक अपमान करतात. अशें करून आमकां दाखोल जाता दर एक सोनवार दर एका जिन्साच्या सायबिणीचेर आड अपमाना पासून फारीकपण दिवंक भेटयलोलो आसा. पयल्या सोनवाराचें देवोसांव केलें जाल्यार तारोणाची खात्री मेळटा. हे बासावणेचो फळ मेळटलो जाल्यार तें सारकें समजूंक जाय आनी सांगला ते भाशेन पाळूंक जाय. आमची राणी विसरो नाका ही आमची मागणी. मिसाचे सुरवातेक आमी गायन घेवया T10 पेज नंबर 206 T10. Jesus,
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या स्मेस ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकूड तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां मोगाचो येवकार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान. आयज आमच्या चिखलेच्या सान फ्रांसीस शावियराच्या फिरगोजेक आनी फिरगोजकारांक व्हड कुशालकायेचो दीस. आयज आमची सोर्गीची माय फातिमा सायबीण आम्हा सोमेस्तांक भेट दिवंक आयल्या आनी आमी विशय घेतला फातिमा सायबिणीचो संदेश जिवया, संवसार शांतीन आनी मोगान भरुया. कोतावीन आंकवार मारिया पयले पावट मायाचे 13 1917 वर्साक 3 ल्हान गवळ्या भुरग्यांक लुसिया, जासिंता आनी फ्रांसिस्को हांकां फातिमा पुर्तुगेज गांवांत दिश्टी पडली. तिणें तांकां संवसाराचे सोडवणे आनी शांती पासत मागणें, प्राचीत आनी फारीकपणाचो संदेश दिलो. Friends, we are also blessed to have the relics of Saint Jacinta and Saint Francisco to help us ponder on their lives and selfless love. May we all, especially our younger generation, our small children, our youth, get inspired to imitate them in living the message of Fatima. त्या काळावेलो कोणतेच संवसार आमचो आयचोय संवसार जावन आसा. क्रिस्तांव चड करून आमच्या देशांतूच चडवडीक सांपडल्यात. देश झुजान फांटल्यात आनी कुटुंबां अर्थीक बारान चिड्डोल्यांत. फातिमा गांवांत सायबीण माय आपलें नांव रुजाय सायबीण म्हूण उक्तें केलें आनी तिणें आमकां एक सादें आनी सुंदर सूत्र दिलें. संवसाराक शांती जोडूंक दिसा दिसपटी तेर्स करात. ही शांतीची राणी आमकां भास दिता. शांती आमच्या काळजांत, शांती आमच्या घरांत, शांती आमच्या समाजांत, शांती आमच्या देशांत आनी शांती संवसारांत. हें सगलें तिच्या कोतावीन काळजा वरीं आनी आमच्या हातान आसलेल्या तेर्साच्या कोंता वरीं आमकां व्हांवून येता. तर आमच्या कुटुंबांनी दिसा दिसपटी तेर्साचें मागणें करुया. फातिमांचो संदेश, मागणें, प्राचीत आनी फारीकपण पयल्या सोनवाराच्या फारीकपणाच्या देवसांवा वरवीं जिवंक ह्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ मागुया.
आनी मिसाचो आमकां फावो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच अंत्याच फुड्यान चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. सगळीं बराबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मरां चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत म्हज्यो सदांच अंतवार मरी सगळ्या देवतांनी भोगता. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थना. सर्वेस्परा देवाच्या पुताच्या आवयक आमच्या आवय जावच्या तुवें विंचली संवसाराच्या सोडवणे पासत प्राचिताच्या आनी मागण्यांच्या तिरासनान 2 दिसा फळादीकपणी क्रिस्ताचें राज विस्तारूंक आमकां फाव कर. आमचे सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. एके राती सोम्याक पावलूक दर्शनांत म्हणलें, भिवू नाका, पूण उलय आनी ओगो रावूं नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाताक आसा. ह्या शारांत म्हजे वाटेन खूब लोक आसा, म्हणटच तुका वायट करूंक कोण फुडें सोदचो ना. असो पावलू कोरिंताक 1.5 वर्स रावलो आनी ताणें तांकां देवाचें उतर पुरगुटलें. पूण गालियोन आकायेचो अधिकारी आसलो तेन्ना सगळे जुदेव एकठांय जावन पावलूचेर कोलपले आनी ताका न्यायसोबेंत व्हेलो. तांणी म्हणलें, समूर्तीचेर आड वचून देवाक बोजात म्हूण हो मनीस शिकयता. पावलून तोंड उगोवचे आदींच गालियोनान म्हणलें, जुदेवानो आयकात, कसल्या खोटेपणाचो वो अपराधाचो प्रश्न जाल्लो जाल्यार तुमचो आरोप हांव ते पोरी आयकतलो आसलो. पूण हो तोंटो उतरांचो आनी नांवाचो आनी तुमचे समूर्ती विशीं देखून तुमीच तो सुटावो करात. असल्या वस्तूंची नीत करूंक म्हाका खुशी ना. उपरांत ताणें तांकां न्यायशाळेंतली भायर सरून लायली. तांणी सगळ्यांनी सोस्तेनेसाक देवस्थानाच्या अधिकाऱ्याक गोट दवरलो आनी न्यायशाळे मुखार ताका बोडयलो
आनी त्या गळबळाची गालियोनान पर्वा केली ना. थोडे दीस कोरिंताक रावले उपरांत भावा भयणीचो निरोप घेवन प्रिसिला आनी आकिल्या बरोबर तारवान पावलूस सिरियेक गेलो. केंक्रेसाक पावतोच आपणे एक आंगवण केली ती पाळूंक पावलून आपले केंस तासले. सोर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. पोतून म्हणुया. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणणी करात. कित्याक भोव वर्त्या सोर्वेस्पराचे मनशांनी बें दोडचें. सगळे प्रितुमेचो वर्तो राजा तो. जाबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. पोरजांक तो आमचें आदीन कोत्ता. राष्ट्रांक आमच्या पांयां तोळा घालता. आमचें दायज ताणेंच आमकां विचून दिलां. हें व्हडपण जाकोबाक खेरीत मोगान फावो केलां. जाबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. तुरतुरेच्या गणगणान सोर्वेस्पोर चोडटा वेता चोडोत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. जाबाब. आमचो देव आख्खे प्रितुमेचो राजा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. कोश्ट मरोन सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवोन जावंक आनी अशें आपले मोहिमेंत भितर सरूंक हें सगळें क्रिस्ताक घडून येवंक जाय आसलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जिवा प्रमाणे शिव वर्तमान महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी रडटल्यात आनी पिनगतल्यात, पूण संवसार कुशाल बरी जातलो. तुमी कोंते बरी जातल्यात, पूण कोंतेचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश. एक बायल पोरसूत जावचे वेळार आपलो वगत पावलो म्हूण कोंती बरी जाता, पूण भुरग्याक जोल दितच संवसारांत एक मनीस जाला म्हूण संतोसून तिका आनी कोंतीचो उगडास जायना. तशेंच तुमकां आतां कोंत जाल्या, पूण हांव तुमकां नव्यान पळयतलो आनी तुमचें काळीज कुशाल बरी जातलें. आनी तुमची कुशालकाय कोणूच तुमच्या काळजांतली काडचो ना. म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशी जाल्यार तो तुमकां दितलो. सुम्याचें शिव वर्तमान. कोकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, जे दिसा पास्कांचो काळ सुरू केला तें सोंपोपर्यंत हें पयलें वाचप आमी दोरदूतांचो इतिहास वाचता. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स. आनी इगोजमा जल्माक आयली. जेन्ना पवित्र आत्मो देंवलो, इगोजमात जल्माक आयली.
आनी जल्मा येतूच सगळ्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो आनी लोकांक जे परबेक आयिल्ले पास्कांचे परबेक आयिल्ले जेरुजाल्यांत ही परबेक आयिल्ले ताणें आवाज आयकलो खूंय आवाज जाला बरो गोड गोड कसो मारला खंयसर तें पळोवंक या आनी गेल्यार जे शीस जमलेले थंयसर हो बोवाळ जालो आनी तेन्ना पेद्रू उलयलो पयलोच बिणांत बांद पेद्रू उलयलो उलयलो आनीक सांगूंक लागलो पवित्र आत्म्याच्या बोडान सांगूंक लागलो तुमी नाजारच्या जेजूक तुमी जिवेशी मारलो निरपराधी तो ताका तुमी कुर्सार मारलो आनीक तो तसोच उरूंक ना तो जिवंत जालो हे आमी परगटणार हेजेचे स्वताचे आनी लोक थोडो लोक अजाप जालो आनी म्हणूंक लागलो हे भिवन देरा नाकोन भितर रावताले आनी हो बरो उलयता पळय आयज हो उलयता तो आनी ते म्हणूंक लागले हो सोरो पिवन उलयता सोरो पिवन उलयता पेद्रू गमलें तें आनी पेद्रू म्हणटा 9 वरां जाता थंयसर आहा सकाळची 9 वरां जाता थंयसर आहा सोरो पिवपाचो टायम जावंक ना वेळांत बांद म्हणटच पवित्र आत्म्यान बरोवन तो उलोवंक लागलो उपरांत देवाचें राज परगटप लागलें दीस सरता 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 आमी जाणाव बागेव तिस्तेवांक जिवेशी मारलो तेचो पाडलावदार म्हणून जिवेशी मारलो बोगलांडां घालीं ताजेर मोइजेसाचेर आनी आमचे सुमिडचे राड उलयता आनी तांतें मोदलें सावलो आहलो बिणांत बांद जीं उतरां जेजून म्हणलीं सायबा ताका बगोस ते नकळत कितें कोत्ता ते कुर्सातान हींच उतरां बागेव तिस्तेवान म्हणलीं मोत्ता आसतना सायबा तांचे वायटाचे तांकां गुन्यांवकारी करिनाका हें बोगसणें बागेव आगुस्तीन म्हणटा पयलें मेळ्ळें सावलूक पयलें मेळ्ळें म्हणटा हें बोगसणें आनी सावल पिडा पिड्डींक वेतालो बिणांत बांदू आनी पिडाडीक दिवंक वेतालो तेन्ना वाटेर ताका जाप जाता सावलू कित्याक तूं म्हाका दुमाळो दिताय तूं कोण सायबा नाजारेचो जेजू कितें करचें दामास्काक वच तूं एक मनीस मेळटलो तुका तें कितें करूंक जाय तो तुका कोत्तलो ताका दिश्टी पडना ताका धरून व्हेलो दामास्काक आनी दिश्टी पडना अनानियास म्हणून मनीस आहलो तो ताचेर मागणें कोत्ता आनी कोणां कशी दोळ्यांतलीं भायर सकला पडटात आनी ताका नोदोर येता उपरांत सावदीक वेता तयारी कोत्ता आपणाची जेजूक परगटपाची आनी तयारी कोत्तूच बिणांत बांदू आमी जाणाव ताका बार्नाबास हो ताका हाडूंक वेता ताच्या घराक सोदूंक वेता आमी जेजू परगटूंक सुरू करुया आनी परगटूंक सुरू कोत्तात फुडें वेतात बिणांत बांदून फुडें वेतात ह्या गांवांत पावतूच एक मासिदोनकार ताका दिश्टी पडटा रातचो मासिदोनकार पावलूक दिश्टी पडटा तूं आमच्या गांवांत यो मुगे सांगप कितें तूं आज यें तसो नाका तूं युरोपाक यो तेन्ना पावलू गोमलें हांवें युरोपाची वाट धरूंक जाय बिणांत बांद आनी युरोपाची वाट धरता क्रिस्तांवपण युरोपाक पावता बिणांत बांदू आनी युरोपाक पावतूच बिणांत बांदू आमी जाणाव हो लोक जेजूक मानून घेवन म्हणल्या भाशेन क्रिस्तांवपणाक वेंग मारतात पयले मिशनार भायर सरले आमचे युरोपाकतान हें काम पावलून बिंग घातले युरोपाक बिंग घालतूच हे पयले मिशनार भायर सरले पयले जावन आसा सांत फ्रांसीस ऑफ आसिसी हो एक पयलो मिशनार बिणांत बांदू उपरांत आमचे डॉमिनिकान हे आमचे पयले मिशनार
उपरांत आहात आगुस्तिनियन आनी उपरांत शेवटाक आहात आमचे जेजुईत. हे सगळे मिशनार गोंयां पावले, क्रिस्तांवपण घेवन गोंयां पावले. आमी तर आमच्या गोंयां भोंवत जाल्यार इगोर्जो एक भाशेन न्हय, सगळ्यो गोंयच्यो एक भाशेन न्हय. आनी बार्देस वचत जाल्यार रावपाचें हूंय वयर सकला. बार्देस वचत जाल्यार इगोर्जांनी माडेर रावपाचें वो सकला रावपाचें. बार्देसांत सकला रावपाचें. Franciscan was converted by missionaries of San Francisco Assisi. कित्याक रावपाचें सकला? हें सगळें दिश्टी पडटा आमकां. मोनजाती मेळटात, आमकां झाडां मेळटात, सगळें आमकां मेळटा. झाडांचो मोनजातीचो ताणें मोग केलो आनी आमकां बार्देस इगोर्जान गेले दिश्टी पडटा आमकां. सकला रावपाचें, वयर न्हय. वयर रावन आमकां मोनजाती मेळनात, आमकां झाडां मेळनात. इगोर्जो चडश्यो आतां मातशे वयर बांदल्यात, पूण सगळ्यो इगोर्जां पळोवंक गेलो जाल्यार मोदें राजांगण आहा इगोर्जांच्या. आनी रावपाचें सकलाक, कित्याक सकला आमकां झाडां दिश्टी मेळटात, आमकां मोनजाती मेळटात, कित्याक ताणें मोग केलो, प्रितीचो मोग केलो. आमी तर ओल्ड गोवाच्यान वचत जाल्यार हांव कोल्लें आहलो आनी द चर्च वॉज डेडिकेटेड टू San John Facundo. Facundo इज आगुस्तिनियन प्रिस्ट. ते इगोर्जेक आगुस्तिनियन पाद्रींनी काम केलें बिणांत बांदून. आमचो पाप साहेब हे ऑर्डराचो सेंट आगस्टीन ऑर्डर, आमचो आतांचो पाप साहेब, लेव 14वो पाप साहेब, ऑर्डर ऑफ सेंट आगस्टीन. म्हणटच थंयसर थोड्यो वस्तू आमी पळयता. आगुस्तिनान पाद्री येयले आनी आमच्या गोंयां हें क्रिस्तांव पंथाचे उद्देशीन पावले. आमी दोमनिकानूय पाद्री आयले, सद्या आमचे उरलीं आहात. म्हजी मांयची गोस ती मामाची गोस आनीक मोयर आहात बिडांत बांदून, तेय आयले. आनी आमी फेस्तां कोत्ता दोमनीक, मागीर दोमनीक ताजें फेस्त कोत्ता आमी. कित्याक सांगपाक आगासांय रावले, 2 फेस्तां कोत्ता आमी ताची, थिंगाय रावले. म्हणजे क्रिस्तांवपण कशें पावलें तें पळयात. पावलून शिंपडायलें, बार्नाबासान शिंपडायलें, पुर्तुगालाक युरोपाक पावलें आनी आमकां गोंयाय पावलें. सावता वचत जाल्यार आमच्यो इगोर्जो बिणांत बांदून रावपाचें वयर. सावताचें कोणें केलें काम? सावताक कोणें केलें काम? खंयच्या ऑर्डरान केलें? जेजुईट प्रिस्ट, जेजुईतांनी केलें सावताक. हांव बिशोली म्हजी ट्रेनींग कोत्ता तेन्ना ती गोज आमची बिशोलीची गोज 25 वर्सां जेजुईतांच्या हातांत दिल्ली बिस्म साहेबान. आनी इस्कॉल आहलें आवर ऑफ ग्रेस हाय स्कूल बिशोली, तें जेजुईतांच्या हातांत आहलें बिणांत बांदून. थंयसर एक फादर आहलो, फादर सावियो रोड्रिगीस कार्मोनाचो, आनी बराबर रावले हांव थंयसर. पूण एका दिसाक हांव बाणायले आहा तेन्ना ताजी भयण कितें आयली, तो तिका घेवन कोलवा प्रायर आयलो, म्हणजे इगोर्जेंत आयलो. चोवपाक खरें कितें आहा जेजुईतांचें. आनी भितर स्वता एक एम्ब्लेम पयलो ताणें. अरे हो आमचो मरे, जेजुईतांचो मरे, इगोज आमची जेजुईतांची. पळयात बिणांत बांदून पावलूचें काम फुडें गेलें. युरोपाक पावलें, युरोपाकतान आमच्या गोंयांत पावलें, आख्या संवसाराक पावलें तर बिणांत बांदून. म्हणटच आमी आयज तर क्रिस्तांव कातोलीक हे मिशनार आमच्या गांवांत आयले. कांयचें कांय उलयतात, जायतें उलयतात, कित्याक हें हाडलें तें हाडलें, इन्क्विजिशन हाडलें, जायतें उलयतात. तो रुट्स जाणा जावपा जाय आनी शिकूंक जाय तें बिणांत बांदून. आनी आयज आमी कातोलीक बिणांत बांदून, पुर्तुगालाक बिणांत बांदून. आमी जाणा बागेंत सांत आंतोन पाद्री जावपाक गेलो, लिजबोआक सिमनारी भितर सरलो, पूण लोक ताका चड मेळूंक येतालो.
आनी चडूंक मेळूं येतालो म्हणून मागीर ताणें बदल्लें, हांव कोइंबरा वयतां. ती सिमिनारीन गेलो आनी ताका पाद्री जावपाची खुशी आहली, फ्रांसिस्कान पाद्री जावपाची ताका खुशी आहली. तर बेडान बांद तोय फ्रांसिस्कान पाद्री बेडान हातून. तर आयज आमी नियाळटां आमची फातिमा सायबीण आयल्या हांगासर, आनी फातिमा सायबीण आयल्या. आनीक फातिमा सायबिणी 2011 हांव फातिमाक गेल्लो पळोवपाक, 2011. आनीक फातिमा सायबिणी आमचे इफिरगोजींत आयल्या. 1900 पुर्तुगाल पाद्रींचे एगेन्स्ट जालें, एंटी क्लॅरिकल पाद्रींचे एगेन्स्ट जालें 1900, 20 शेंकडो. आनी हें आमकां पासून पावलें. मार्केज दे पोंबाल हो पातशाही जालो थंयसर, आनी ताणें सांगलें इगोर्जेचे सगळे रिजिस्टर काडात आनी तुमच्या लागीं दवरात. सगळे आमचे रेजिस्टर नात ते आमच्या लागीं, आर्कायव आहात. आमी कितें दवरलां तें ताची कॉपी मारल्या. कोणाक मनशान कॉपी मारून आखे इगोर्जांनी दवरल्या ते. दुसरें सांगलें सरकारान भाटां इगोर्जेचीं हाडात, सरकाराक दियात, हाडात तीं भाटां इगोर्जेचीं भाटां. हीं हाडलीं म्हणटच 1900 मातशें कडक जालो, आमचे एगेन्स्ट जालो, कातोलिकांचे एगेन्स्ट जालो 1900. आनी भाटां आमी जाणाव इंकूंक लागलो सरकार, व्हरोन इंकूंक लागलो. पूण जे घेताले ते बरे पासार जायनासले, कित्याक तेजे कंडिशन आहात, मिस आहात ताजे, बरे पासार जायनासले. म्हणटच अशें जावंक लागलें. आनी जेन्ना पुर्तुगालाक हें वातावरण भितर सरलें, कातोलीक इगोर्जेचेर एगेन्स्ट जालें सरकार, पाद्रींचे एगेन्स्ट जालें, आनी हें वातावरण भितर सरतच सायब माय दिश्टी पडटा. फातिमा सायबीण दिश्टी पडटा बिणांत बांद. आनी फातिमा सायबीण दिश्टी पडटच सांगता हे भुरग्यांक कोवा द एरिया म्हणटा थंयसर 3 किलोमिटर्स फ्रॉम फातिमा दिश्टी पडटा. सांगता मागणें करात, तेस करात, पिराचीत करात, हे 3 वस्तू करात. कित्याक झूज सुरू जालां 1917, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सुरू जाल्लें. आनी सुरू जालें तेन्ना पुर्तुगालूय मातशें भितर सरलें एक वर्स. दुसरी कम्युनिस्ट भितर सरलो. आमी जाणां सोवियत युनियन आहलें आनी कम्युनिस्ट तें बिडांत बांद कम्युनिस्ट ताजे पासत म्हाका दुसरी वर्स. आनी तिसरी पासून झूज बेगीन काबार जाल्या प्रमाण म्हाका सायब मागीर दिश्टी पडूंक लागली. आनी सांगूंक लागली ताका 6 म्हयने येयात, सेगीत 13 मायाचे 13 ते ऑक्टोबर 13 पासून हांगासर येयात. पूण ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत भुरग्यांक कोणें फटयलीं, सरकाराचे मनीस आनी हूंय घेवन गेले. लोक हांव एकलोच गेलो आनी डेस्परेट भुरगीं ना म्हणून. पूण सायब माय ह्या लोकांक दिश्टी पडली, भुरगीं नासलीं. भुरग्यांक मोटरां घालून हूंय व्हेलीं, हीं तेग जांकां सायब माय दिश्टी पडली. उपरांत पोतून दिश्टी पडटा सायब माय. आनी लोक चडत वेता बिणांत बांद, लोक चडत वेता सायब माय पळोवपाक, लोक चडत येता. आनी सायब मायन म्हणल्या भाशेन सांगूंक लागली 6 म्हयने तुमी मागलें, आतां सवस्काय भितर सरली. तर आमकां हे सायबीन दिल्लें लिसां आमकां चालती मागणी आमची, व्हडली मागणी न्हय, तेच करप बिणांत बांदू. मागणें करप, पिराचीत करप, दिम्यांनी चलतात. आमी जाणां हूंय वयता थंयसर दिम्यांनी चलतात. पुर्तुगालांत गेलो तेन्ना दिम्यांनी चलतालीं बिणांत बांदू. लोक दिम्यांनी चलता. इतलें देवा लागीं मागता. आनी देव दिनासो रावचो ना, असलें पिराचीत पडलें म्हणटच दिनासो रावचो ना. आनी ते सायबिणीन सांगलें आतां सवस्काय आयली, शांत रावात, पूण मागणें करात आनी तेच करात. तर आमकां हो संदेश बिणांत बांदू. आनी हो संदेश आमकां तेंच सांगता
सायमा आमचे गुरजेंत आयली फिरगोजेंत आयली ती सायमा आमकां सांगता मागणी करात तेस करात प्राचीत करात. उबे रावया. ही आमची थोडी मागणी आमी देवाक उबारुया. बाप साहेब लिओ 14वो, गोंवली बाप फिलिप नेरी कार्डिनल फेर्रांव, आदारी गोंवली बाप सिमियांव फेर्नांदीस, आमचे पादवीगार फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आनी फादर फ्रांसीस झेवियर पेरेरा पासत मागुया. तांणी आमकां भोव पवित्र आंकोर मारेच्या कोताबीन काळजा वरवीं जेजूच्या पवित्र काळजा लागीं व्हरूंक आनी आमची भक्ती वाडोवंक तांकां कृपा आनी बोड मागुया. गोंय महाधोरण प्रांताच्या वर्ल्ड एपोस्टोलेट ऑफ फातिमा पंगडाच्या मिसावां खातीर आपलो वेल आनी गूण खर्चिता तांचे पासत मागुया. आमचीं जायतीं भावां भयणां फातिमा सायबिणीचो संदेश गोंयभर शिंपडावंक बारीं वावुरतात. तांच्या वावराचेर आनी इंतेसांवांचेर मारयेचे विणवणेन बापाचो आदार मागुया. आमच्या घरांनी कुटुंबांनी वेगवेगळ्या धर्माच्या मनशां मदें शांती मोग आनी एकचार बसूंक मागुया. तशेंच आमच्या देशांत आनी आख्ख्या संवसारांत शांतीचें वातावरण आसूंक पातक्यांची नवसरणी जावंक मारयेच्या विणवणेन बापाचो आदार मागुया. आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यान देवाचे कुशीक होय म्हणूंक कुटुंबांनी दिसा दिसपोटी तेर्साचे मागणें करूंक आनी फातिमाचो संदेश मागणें प्राचीत आनी फारीकपण उक्त्या मनान फुडें व्हरूंक आमच्या भुरग्यांनी तरणाट्यांनी सांत जासिंता आनी फ्रांसिस्को आनी लुसिया परी भाग्यवंतपणी आपलें जिवीत जिवंक पुर्ती कर म्हूण मारयेचे विणवणेन बापाचो आदार मागुया. मोगाळ बापा, तुजे पुतान आमकां तुका दाखोवन दिलो. म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. बापान तुमचो इतलो मोग केला, तो एकलेच पुताक तुमच्या पासत दिला.
हो मोग आमी मोगान फारीक करपाक आनी सदांच तो आमच्या सांगात आसा म्हूण गमोंक हें आमकां फाव कर आनी मागणें तुका फुडान दवरल्यां ती आमकां फाव कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. दानातोरेच्या वेळार आमी गायन घेवया C37 पेज नंबर 44 C37. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर बांदून घेवं. सर्वेस्पर राजपुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका भेटयता ते बलये वरवीं आनी तुजे कृपेच्या उदारपणान आमीच तुका मानता असलें संपूर्ण सासणीक दान जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासिया. सर्वेस्परा सूर कडेन आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून उत्तम काळार मोहिमेचे अदीक वाडत्या दबाच्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बली. आमच्या खातीर आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारोती जावचे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या
संतोषाचे नादार सगलो लोक लोगलो संवसार उलासताचे मुखार तशेंच सर्गीचे सर पदव्यो आनी देवतांचो दोलबार तुका वाखाणणेचें गीत सांगाती ता मनासतना गायतात. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित तूं सगल्या पवितपणाची जोर देखून दोआ पोरी जे पवित आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित करून आमी मागता जावं ते आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कूडी आनी रगत. कोश मरोंक सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका दिनवासून आपल्या शिश्यांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास. नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत पातकाचें भक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें हें म्हज्या उगडासाक कोरा. बोवार्थाचो गूड सुम्या आमी ओंडो खाता आनी एकाचें पियेता तितले फावटी तूं परत येसोर तुजें मरण परगटा. देखून सर्वेस्परा मेजीच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीन रोगतान वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगल्या संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन उतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आज हे भेटेक हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बाग्योंत आंकवार मारी देवाची माये सांगाती बाग्योन जुजे तिचो पोती बाग्योन धर्मदुतां बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर बाग्योंत जासिंता आनी फ्रांसिस्को तांचे बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकवळान देवा सुदार बापा सुरमान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणाक.
जेजून आमकां बाप दाखयलो आनी बापाक मागणें करूं शिकयलें. हेच बापाक महिमा वाखाणणी करून दिवंक हेच मागणें आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापाक तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तारण्यात पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार, दयाकडे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोनरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतरिक्तले आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेश क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ थंय दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तुज तिका एकोडान सांबाळ. तूं जियेता राजवत चलयताय सासनांच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माया मोगान आमी शांती दिया. पळयात त्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यां ती सुभागी. जेजूक आमच्या कालचांनी घेताना आमी गायन घेवया. D15, पेज नंबर 55. D15. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Baru
प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्गीचे संस्कार घेतलेले आमी तुजे काकुतीन मारता अशें भाग्योत आंकां मरीचे संतोसान उगडास कोत्तली तेच आंकाळची देख घेवन सोडवणीचे गुटांची पुर्ती सेवकां जावंक आमकां फोव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं.
आयज आमकां चिखलेचे फिरगोजकारांक एक व्हडलो बाग आमचे मोदे फातिमा सायबिणीची इमाज आनीक सान जसिंता आनी फ्रांसिस्काची रेलिकीची भेट आमकां फावो जाल्या आनी देखून आमी काळजांतान दिनवासतांव वर्ल्ड अपॉस्टलेट ऑफ फातिमा गोवा युनिट आमकां हो बाग फावो करूंक आमच्या पादविगार फादर बॉलमॅक्स परेराक आमचे काळजांतले दिनवास हे भेटीची तयारी करपाक आपलो सगलो आदार आनी सहकार आमकां दिला देखून आमचे दिनवास फादर फ्रांसीस शावेराक जो आमकां सदांच आपलो सहकार आनी आदार दिवंक केन्नाच फाटीं सरोना आनी सगले पीपीसीच्या वांगड्यांक जी सगलीं मोगान आमकां आदार आनी सहकार दितात. A very big thank you to the catechism children. Thank you to the catechists and the parents for preparing your children so beautifully. Thank you, little angels. आमच्या ह्या 3 दिसाच्या कार्यक्रमाक असो जातलो. आयज आमकां रेलिकेची बुजोवन फाल्यां 16 तारखेर 6:30 तेर्स उपरांत मीस 9 ती 10 आसोय सेक्टर आसोय दोंगरी मागणें कोत्तोली 10 ती 11 आल्तो चिकाली जिना पेंटा आनी फोंडवे मागणें कोत्तोली 11 ती 12 इग्रेजा आनी लिजन ऑफ मेरी 3 ती 4 देवस्वा आनी डॉटर्स ऑफ सांता रिता 4 ती 5 नाकेली आनी दाबोली सेक्टर मागणें कोत्तोली 6 ती 7 आमकां मिसाची भेट आसतली आनी आमचो मुर्मुगांवचो डीन फादर झेवियर ब्रेगॅन्झा आमचे मोदें आसतलो. सायबीण मांयची इमाज आयल्या म्हूण तो स्पेशली आमचे मोदें येतलो हे मीस भेटोवपाक. 7:30 रेलिकेची बुजोवन आसतली. 17 तारखेर सकाळीचे 6:45 मीस त्या उपरांत 8 तेर्स 8:30 दुसरे मीस त्या उपरांत 10 ती 11 आल्तो दाबोली आनी यूथ मागणें कोत्तोली 11 ती 12 रेजिना मुंडी सेक्टर आनी कॅटिकिस्ट त्या उपरांत सांजेर सायबिणीची धाकलीशी मिरवणूक दर एक सेक्टरांत सायबिणीची भेट जातली आनी ती अशी आमी समोरमत्याला 4 क्लॉयस्टर्ड कार्मल कॉन्व्हेंट आनी देवस्वा तेजे उपरांत सेंट एंथनी चॅपल जिना पेंटा उपरांत क्रॉस एट फेरांव रेजिडेंस आल्तो चिकाली तेजे उपरांत रेजिना मुंडी स्कूल स्टॅच्यू आसोय दोंगरी चॅपल गोंयका हावस दाबोलीम सांताक्रूज चॅपल दाबोली क्रॉस एट आसोय सांताक्रूज चॅपल दाबोली नाकेली क्रॉस एट आस्माबार इग्रेजा 1 and 2 क्रॉस एट फ्रँकलिन शॉप आनी त्या उपरांत सायबीण माय पोत्तून इगोजेंत आमी हाडटल्या. 18 तारखेर सकाळीं 7 मीस त्या उपरांत तेर्स आनी त्या उपरांत सायबीण मायक आमचो आदिवस आसतलो. सगल्यांक ह्या कार्यावळीन भाग घेवंक विनंती. आय वूड नाव रिक्वेस्ट वर्ल्ड अपॉस्टलेट ऑफ फातिमा chairman of the Goa unit Lester De Mello to please come and say a few words. After that त्या उपरांत आसतली मिसाचे फायनल ब्लेसिंग आनी उपरांत फादर बॉलमॅक्स आमकां कॉन्सक्रेशन टू द इमॅक्युलेट हार्ट हे मागणें कुगतलो आनी त्या उपरांत रेलिकेचे मागणें आनीक बुजोवन. Can we rise for a Hail Mary to seek intercession from Mother Mary to guide the words that come out of my mouth to be from the Holy Spirit? So all together, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Thank you. Please sit. I'll try and be very brief.
First, on behalf of the Goa Archdiocese of World Apostle of Fatima Unit and my colleague from the EXCO who's traveled with me, Eliza Gomes, I'd like to thank the parish priest, Father Balmax and Father Xavier Pereira for inviting Mother Mary into your parish. So thank you very much, Father. I'm touched to see the preparations done by the WF here with Saviola and team. I was reminiscing earlier on during the Mass that it was 2 years ago that I had come and I met Father, and then he gave me two names. One was Saviola, one was somebody else's, and then shortly it changed to Susie. And then last year, about August or September, I think it was, Saviola called us and we had a meeting, and I'd come and met Father. And I remember her saying that nobody comes in the morning for First Saturday meditation. What do we do? And Father is a professor, and with his pastoral care, he supported and nourished and said, don't worry, numbers will come. And today I'm so happy to see so many blues, and I'm sure that you all will invite me next year, hopefully, and I will see all of you wearing blue. So I won't go on about the Fatima story because it has been covered by Father Xavier Pereira in his homily and in the Suvratiche Uttara. But I will tell you about the World Apostle of Fatima. What is our mission? So there are over 100 associations in the church from the Vatican. World Apostle of Fatima is a international public association with pontifical right. So that word public means that we have a mission granted to us by the Vatican on promoting something specific. It's like, in simple language, there's high school, and then there's 10 secondary school, and then in high secondary school you have commerce, science, and arts, correct? So is World Apostle of Fatima mission is we are all Marian spirituality. There are other Marian associations here. There is no difference. There is no yours and mine. We are all Mother Mary, and Mother Mary leads us to Jesus. So but World Apostle of Fatima's mission on our decree is to promote and live the message of Fatima. Quoting Venerable Fulton Sheen, saying, Lourdes, which I'll have here outside, is the place. Fatima is the message. So Fatima is the message, and the message of Fatima is prayer, penance, reparation. So wherever Our Lady goes, again, you will have Our Lady traveling around here. As I said, I'm sure by next year, sadly Father will not be with us, but he's just across the river, Our Lady will changes wherever she goes. Quoting various places, even within Goa and outside of Goa, wherever Our Lady travels, Our Lady pulls crowds. Yes, 2 days ago, I was with a dean from another deanery where it traveled there, and he said, "Hey, date fixed score for me every year." I said, "Father, sorry, you have to share Our Lady." Right? So it cannot be with you every year, but I'm sure you will see changes in your parish since Our Lady will travel around. But going back to the message and what is our mission as World Apostle of Fatima, keeping it very simple, in simple language. 2 major points in our Vatican decree. Pledge. In our pledge, we have pray the rosary every day. We have 5 First Saturday devotion. Many of you, at least wearing blue, will know. Those who don't know, 5 Saturday devotion is 5 consecutive First Saturdays. You have to pray the rosary, meditate 15 minutes, keeping Mother Mary company in reparation. So this is really key words, because now today is, we are promoting First Saturday devotion, and I see many places say First Saturday devotion, healing will be there, this will be there, praise and worship will be there, which all is very good. I'm not saying no. But Mother Mary didn't ask for all these things. Mother Mary asked for reparation. The key words are reparation. So World Apostle of Fatima members, our mission is to pray for others. I'm sure everybody prays for themselves, but our mission is pray for others. Pray for those who don't come to church. Pray for those who are far away from God. That is our mission. So in our pledge, pray the rosary every day, 5 Saturday devotion, and in the 5 Saturday devotion, there is confession. So whenever we are talking to priests and everything, we say WF members will not be last moment in line during Christmas, Easter, and New Year's time, because we go every month for
confession. At least we have promised Mother Mary will go every month. Whether we go or not is a different story. But we have promised Mother Mary that we will go every month for confession. And wear the brown scapular. Brown scapular is, again, that's for another day story, but wear the brown scapular. And another important point which many people misunderstand is sanctification of daily duties. So sanctification of daily duties in simple language is, Mother Mary asks, whatever your daily sacrifices, maybe you have a troubled child or a troubled grandchild, or maybe difficulties in your home or difficulties in your job, whatever you do, offer that for the sanctification of someone else. So this is the mission of the World Apostle of Fatima. Mother Mary, in her 6 apparitions, summing it all up, pray the rosary every day was something she said in all 6. But prayer, penance, reparation. Prayer is through the rosary. Prayer is through the first Saturday devotion. Prayer is through Eucharistic devotion. Again, many people do not know that Fatima's story started in 1916. Our members should be aware because it's in our meditations every week. 1916, the angel appeared to the children to teach them how to, on devotion to, anybody? The Eucharist. Fatima's story starts before 1917. In 1916, the angel appeared 3 times to the children. And you see, like sometimes you see people, they prostrate on the ground. This started where the angel taught young children of 7 years old, 9 years old, and 10 years old to prostrate on the ground before the Blessed Sacrament. Before Jesus in the Eucharist, the vision was host, blood dropping, and a chalice. This is in 1916. So the angel didn't come to tell them, Saibin, how good Mother Mary is. Angel came to teach them devotion to the Blessed Sacrament, to the Eucharist. So Fatima starts with the Eucharist. The Eucharist is center of Fatima. And then in 1938, Sister Lucia's last vision in Tui, which again, she's a cloistered nun from Coimbra and she died in Coimbra. But in Tui, the last vision was Holy Spirit, God the Father, Jesus on the cross. And on the side was Mother Mary standing and drops of blood falling down from his side. And on the side was written, grace and mercy. For those of you who attended last year's Marian Congress would have seen that. Grace and mercy. 1939 came divine mercy. 1938, heaven decided to show us grace and mercy. So the Fatima story starts with the Eucharist, ends with the Trinity. So this is the core of the Fatima message. And for those of you who think, okay, this is all 1917, 1916, how does it affect my life today? As Father was speaking in the homily, exact words which I would resonate and I won't repeat it, but whatever Father said was happening in 1917, stop and think, is this not happening today? It is. So there is a reason why World Apostolate of Fatima has been in Goa for 70 years. How many of you have heard about World Apostolate of Fatima before last year? Please raise your hands. One has heard. We have been in Goa for 70 years. There is a reason why Mother Mary has decided or planned or divine intervention that this devotion should suddenly explode in 2 years to close to 70 parishes with thousands of people wearing blue capes and thousands of people attending First Saturday devotion, praying rosary every day. So stop and think, don't listen to me, think as exactly what Father said. What was going on in 1917 is going on today in 2026. That it's time for us not to pray for ourselves, pray for others. Pray for those people who don't come to church. Pray for those people who don't believe in Mother Mary. And that is what she asked for, blasphemies, reparation. Pray for those who condemn her. Pray for those who tell children, no, Mother Mary is not who you should be adoring, or no rosary is required. So with this, in a small cap, I'm sure it's been a long evening for most of you, but thank you very much, Father, for the time. And I hope with this short message, more of you will join. Whichever association you're from, we have no meetings, we focus on prayer. And summing it up is, I am chairman of multiple associations, multiple units around Goa. And a common denominator I see is, you require a supporting parish priest, which you have.
You require an enthusiastic leader, which you have, and obviously a leader deep rooted in prayer. So I have seen the fruit. I don't need to decide. You can see the fruit here, and I'm sure the fruit will flourish and grow, carry on. And I'm sure, welcome to all the new members here. And keep this in mind. Pray for others. Meditative rosary. Pray slowly. That is what Pope John Paul II asked. Don't rattle through your rosaries every day. So with that, thank you very much. And thank you, Father, again. Yep. उभे राहूया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचात मीस संपलें. आतां एक्ट ऑफ कॉन्सेग्रेशन आहा. भाव भयणीनो, आतां आमी मारयेच्या कोतावीण काळजाक आमची दियोसीस तशेंच आमची फिरगोज आमी समर्पिता. हें समर्पण आमचे फिरगोजेचें करीत भाशेन तुमी तुमच्या घरा वचून तुमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबाचें समर्पण करपाक जाता. हें मागणें आमी आमच्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर, कम्युनिटी ग्रुप्सांचेर घालतल्या. तें तुमी वापरूं येता आनी तुमी मागणें करता तेन्ना तुमच्या कुटुंबाचें समर्पण तुमी करचें. आतां आमी हें मागणें करचे पयलीं करीत भाशेन म्हजे दिनवास बाब लेस्टर डिमेलो, वर्ल्ड एपोस्टोलेट फोरम हाचो तो चेअरमॅन, आनीक आमच्या बिस्प साहेबान ताका मान्यताय दिल्ली आसा. आनीक आमच्या वेगवेगळ्या फिरगोजांनी आतां हें देवस्थान फुडें व्हरपाक प्रयत्न चालू आसा. फादर, ब्लू कॉन्फ्रारिया सुरू जाल्या. पण हें जाल्लें फादर, ब्लू कॉन्फ्रारिया सुरू जाल्या. ही कॉन्फ्रारिया म्हणल्यार जाता, कित्याक कॉन्फ्रारिया म्हणल्यार आमची देवस्थानां जीं आसात ती सांबाळपाचें काम कॉन्फ्रारीचें. आमचे फिरगोजीन 2 कॉन्फ्रारिया आसात. तितून एक ब्लू आनी एक रेड आहा. हो लायट ब्लू आनी तो डार्क ब्लू. डिफरन्स कितें? ही कॉन्फ्रार जी आसा वो ही वर्ल्ड एपोस्टोलेट फोरम युनिट आसा, तेंचे लागीं एसेट्स ना. बाटां बेसां, भांगार वो सिल्वर वो आनी कितें असले एसेट्स ह्या एसोसिएशना लागीं ना. हें एक सेपरेट एसोसिएशन अशें न्हू. पूण करीत भाशेन देवस्थान देखून दर पयल्या सोनवाराचें देवस्थान जें जाता तें आमची हो जमो चलयता. आमचे फिरगोजेन लिजन ऑफ मॅरी आहा. जेन्ना लेस्टर पयलोच म्हजे बुगलेक येयल्लो मागपाक, तेका हांवें सांगलोलें, लेस्टर आमचे फिरगोजेन सायबीण मांयचो जमो आसा लिजन ऑफ मॅरी. एक न्हू, आमचे 2 आहात. एक सिनियर आनी एक ज्युनियर. आनी तातूंत थोडीं आहात. आनी लिजन ऑफ मॅरी सवका मातशें धाकटी श्रिंक जायत आहा. हें हांवें ताका म्हणलेलें. आनीक एक सायबिणीचो जमो करून आमकां फायदो आसतलो जाल्यार तेन्ना लेस्टरान म्हणलेलें, फादर सुरू कर आनी पळय न्हू, मागीर पळोवया. सुरू कर आनी पळय. आनी आतां सुरू करून पळयलां तेन्ना तुमी पयलीं सुरवातेक थोडीं जायते फावटी सावियोला येवन रडटालें, फादर नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग. सावियोला, इज एनीबडी रिस्पॉन्डिंग नाव? ओके. रिस्पॉन्ड तो आमचोच न्हू, म्हणल्यार आमचो जण एकल्याचो न्हू, पूण आमी आमचें काळीज आनी आमचें जिवीत जेन्ना देवाक समर्पण करता तेन्ना देवाच्या कृपेन हे आमचो रिस्पॉन्स म्हणटा तो येता. आयज तुमी जायतीं जाणां आख्खी इगोर्ज बरोवन मिसा केली. बरें दिसलें पळोवपाक. करीत भाशेन ही ल्हान सुपुल्ली आंज बोडवे बरें दिसलें. आयज आल्ताराचे फाटल्यान, वर्शी आमच्या आल्ताराच्या फाटल्यान कोण बसना, पूण आयज मिसाक हे सगळे आंज बडवे कशे बरे भाशेन तांणी आयज मिसाचे बेटेन आंज बडवे कशे मिसाचे बेटेन भाग घेतला. आनी मिसाचे बेटेन भाग म्हणल्यार लेस्टरान सांगला ते भाशेन युकरिस्टीक एडोरेशन. युकरिस्ट आमकां पवित्र मिसाचे बेटेन तांणी आंज बडवे कशे भाग घेतला आमच्या सगळ्या भुरग्यांच्या नांवान. देखून ह्या आमच्या भुरग्यांक आमची शाबासकी आनी देवाचो आशिर्वाद भुरग्यांनो तुमचेर जायते पडूं आनी तुमी खरेंच आंज बडव्या भाशेन जिवंक पावूं. तुमचे बराबर आनी तुमचें जिवीत पळोवन आमची फिरगोज पवित्रपणान भरो. हेंच पवित्रपण मागून आतां आमी हें समर्पणाचें मागणें करता. तर हें मागणें करता आसतना आमच्या फिरगोजीच्या दर एका वांगड्याक आमी भेटोवया.
खरीत भाशेन जी कोण लागीं येनात पयस रावतात मागणें करपाक सोदिनात देवाच्या वस्तूंनी भागीदार जायनात सायबिणीचेर आड उलयतात वो मिसाचेर आड उलयतात पाद्रींचेर आड उलयतात माद्रींचेर आड उलयतात असली आमकां जायतीं दिसती पडत रावतलीं म्हणटच आमी उत्सांबळ जावपाची गरज ना पूण मागणें प्राचीत आनी फारीकपण ह्यो 3 वस्तू आमी दिवन आमचें जोणेकल्याचें समर्पण आमचें फिरगोजेचें समर्पण आतां आमी सगळीं दिमी घालून करुया. सगळीं दिमी घालुया. म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचें. नोमान फातिमाची आंकवारी देवाचे पवित्र सभेचे आनी आमचे माई स्वर्गा संवसाराचे राणी पातक्यांच्या आसऱ्या आज आमी व्हडे खोशेन आमची गोंय दामावांची दियोसेस आनी ही आमची सान फ्रांसीस शावेराची फिरगोज तुज्या खोतावीण काळजाक समर्पितांव. आमी तुका समर्पितांव फिलीप नेरी फेर्रांव आमच्या आर्च बिश साहेबाक फादर बॉलमॅक्स पेरेरा आमच्या पादविगाराक फादर फ्रांसीस झेवियर पेरेरा आदारी पादविगाराक आनी हेर सगळ्या पाद्रींक आनी माद्रींक जे आमचे दियोसिसींत आनी आमच्या चिखलेच्या गांवांत आमच्या कुडी ओतम्याच्या गोरजां पासत बारीं वावुरतात. भोव मोगाळ माये तांकां सगल्यांक तुज्या काळजान भितर घे. ती दिसान दीस तुज्या पुता जेजू सारकीं जायशीं कोर अशें ती आपल्या उतरांनी आनी चालींत खरींच जेजूची पाटलावदारां म्हूण भावार्थ्यांक तशें अन भावार्थ्यांक साक्षी दिवं. आमी तुका समर्पितांव आमच्या जाणट्यांक. तूंच तांच्या म्हातारपणाचो आसरो तांचे अशक्तायेचें बळ आनी तांच्या पिडांचें ओकोत आपले पिरायेचें वजन क्रिस्ती सोंसणिकायेन व्हरूंक तांकां आदार दी. अशें देवाच्या मोगान वाडोवन ती तरणाट्यांक देख जावंक पावूं आनी एक दीस तुज्या पुताक जाय तेन्ना आनी जाय तशें आपलें सासणीक दायज जोडूंक तांकां फावो कर. आपलो दिसपट्टो ख्युरीस व्हरूंक तांकां तुजो आदार दी माये. अशें तुज्या पुताच्या सारक्यान ती वाडत वचूं. आमी तुका समर्पितांव आमच्या काजारी जोडयांक तांच्या जिविता बेसान कितल्यो आनी केद्यो अडचण्यो उप्रासतात त्यो तुका थाव्यो. माये मोगाळी देवाचे समृद्धीचे कायदे तांणी पाळच्याक तांकां तुजो उजवाड आनी घोटाय दी आनी आपलीं भुरगीं बाळां देवाच्या हातांतलीं देणी म्हूण मानून घेवन तांकां जाणवायेन आनी कुरपेन वाडूंक तुजो आदार तांकां दी माये. आमी तुका समर्पितांव आमच्या पिडेस्त भावा भयणींक तांचे कोश्ट आनी आटे विटे तूं वळखताय. क्रिस्ती सोंसणिकायेन आनी बरवशान तांणी आपले कोश्ट दोग तोळीशे कोर आनी देवाची खुशी जाल्यार
बो मोगाळ माई तांकां इलाज रोकडोच मेळूं आनी बरी भलायकी तांकां परतून फावो जावं. आमी तुका समर्पिता आमच्या तरणाट्यांक, तांची उर्बा, तांचे आवंडे आनी सपनां तूं वळखताय. तशेंच तूं जाणाय तांचे प्रश्न आनी आतांच्या काळाची आव्हानां आनी ताळण्यो. तांकां ह्या सगळ्या विघ्नांतली वाटाय आनी तुज्या मांता खाल तांकां सांबाळ. सुर्गीची माई तांकां देवान निर्मुल्लले आपोवणे कोण तें तांणी सोदून काडूंक आनी मानून घेवंक तांकां कुरपा दी. अशें ती पवित्र सभेक आनी देसाक मान हाडटा तसली नागरिकां जावंक पावतलीं. आमी तुका समर्पिता आमच्या ल्हान भुरग्यांक बावतिजमान तांकां दिल्लो निरोपराध तांणी इबाडिना जावंक तांकां आदार दी. क्रिस्ताचे समृती प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक आमकां सगल्यांक उजवाड आनी घोटाय दी. शेवटी आमी तुजे आदीन करता सगल्या लोकांक जे आमचे दियोसिजीन आनी ह्या आमच्या चिखलेच्या गांवांत रावतात. तांचे मदलीं थोडीं भोव आजुनूय तुज्या पुताक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेनात. तांचे विशीं देवाची येवजण कितें ती तांकां कळय आनी तांणी बेगीनच एकेच फामिलीचे वांगडी आनी एकाच हिंडाच्यो शेळयो कश्यो बापाच्या घरान आपलो जागो घेवचो कर. बोमोगाळ माई हे आमचे दियोसिजीचे आनी फिरगोजेचें समर्पण मानून घे आनी तुजे विणवणेन जेजून पूर्णपणी हे आमचे फिरगोजेचेर राज चलयशें कर. राज स्वताचें आनी देव जिविताचें, राज भाग्योनपणाचें आनी कुरपेचें, राजनितीचें, मोगाचें आनी सवस्कायेचें आनी तुज्या फातिमा दिसण्यांक 100 वर्सां भरतना तुज्याच हातांतल्यान घेतलेल्या उजवाडान आमी दोनया देवाक महिमा दिवंक पावूं सासनाच्या सासनाक. आमेन. उबी रावया. आतां आमी बाग्योन फ्रांसिस्को मार्तो आनी सान जासिंता मार्तो हांच्या रेलिकेचे मुखार मागणें करता. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन तुमची मागणी देवा मुखार दवरात. खेरीत भाशेन तांचे भाशेन ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं आमचे फिरगोजेन आसात. ह्या आमच्या सगल्या ल्हान सुपुल्ल्या भुरग्यांक तांचे सारकीं भाग्योन जावंक आनी सायबीण मांयचें दर्शन तांकांय फावो जावंक तांचे पासत इल्लोसो वेळ ओगीच रावन मागुया. ही रेलीक सान फ्रांसिस्को आनी सान जासिंता हांची खेरीत भाशेन हे रेलिके मुखार आमी मागणें करता आसतना उगडास दवरया. तांची रेलीक म्हणल्यार तांच्या जिविताचो तांच्या आसण्याचो एक भाग आनी तो पवित्र आनी तांचे पवित्रतायेचें पवित्रपण आमकांय फावो जावचे पासत रेलिकेचे मुखार मागणें
पवित्र सभा आमकां दिता. तर हे मागणी आमी करता आसतना हेंच भाग आमच्या भुरग्यांक केरीत भाशेन मागुया. म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचें, ओ पवित्र सान फ्रांसिस्को आनी सान जासिंता, देवान विचून काडलेल्या ल्हान गवळ्या भुरग्यांक जाणी फातिमा गांवान स्वर्गाचो उजवाड देखलो आनी आपलीं काळजां संपूर्णपणान जेजू आनी मारयेच्या मोगाक उक्ती केली. आज आमी तुमच्या पवित्र रेलिकेचे मुखार भावार्थान, ल्हानविकायेन आनी बरवशान उबी आसूं. तुमी सायबिणीच्या संदेशाक लक्ष दिवन आयकलें. तुमी भक्तीपणान तेर्स केलो. पातक्यां खातीर बलिदानां भेटयलीं आनी जेजू आनी मारयेच्या काळजाक बोजोण दिली. आमकांय शिकयात सादेपण, काळजाच्या नितळपणान आनी देवा खातीर उदार मोगान जियोंक. सान फ्रांसिस्को आमकां आदार दी. पवित्र भेटेन खरेंच आजीर आसलेल्या जेजूक बोजूंक आनी शांतिकाय आनी मागणें सोदूंक. सान जासिंता आमकां आदार दी. पातक्यां पासत दया करूंक, मोगान बलिदानां करूंक आनी संवसाराचे शांती पासत मागणें करूंक. फातिमाच्या पवित्र गवळ्यानो आमच्या कुटुंबां पासत, आमच्या फिरगोजेच्या पासत, पवित्र सभे पासत आनी कुडीन, मनान ओ आत्म्यान कश्टतल्या सगळ्यां पासत विनंती करात. तुमच्या मागण्या वरवीं काळजां देवाक परतुचीं. घरांनी आनी देसांनी शांती राज चलोवचें. मारयेच्या कोताबीण काळजाचें भक्तीपण आख्या संवसारान वाडोवचें. ओ सान फ्रांसिस्को आनी जासिंता, तुमच्या पवित्र रेलिकेचे मुखार उबे रावन आमी मागता, कृपा आमकां तुमचे सारकी सांत जावं. भावार्थान, मागण्यांत थीर आनी स्वर्गा खातीर मोगान भरलोली. आमचे पासत मागात की आमी फातिमाचो संदेश भावार्थान जियोंक आनी एका दिसा तुमचे बराबर सासनीक जिविताची खुशालकाय वांटून घेवंक. आमेन. आनी सरपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो, सान फ्रांसिस्को आनी सान जासिंताच्या आदारान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. रेलिकेचो उमो घेवपाक आतां आमी मुखार सरतल्या. रेलीक घेवन हांव मुखार उबो आसा. तुमी येवन मानान रेलिकेचो उमो घेवन मागीर भायर सरूं येता. हो उमो चलता आसतना गीत गावचें. शेवटाक आमी गायन घेवया. T21 पेज नंबर 230. T21. जगताची आदारी तूं, सगळ्यांक सांबाळून बेस्तांव घालके दोरगोराव्या संकोशांनी सदांच निवाड.
Fatima